जनरल डिस्कशन ऑन डिबेट ऑन साल रिवर चालूच असता. क्वेश्चन्स इन असेंब्ली चालूच असतात, इन्क्लुडींग आमचो ऑनरेबल एक्स सी एम लुइजिन फलेरो, एक्स सी एम चर्चिल आलेमाव, आमचो फिलिप नेरी रॉड्रिक्स आमचो आतांचो मिनिस्टर, हे सगळे साल रिवराचेर उलयता, इन्क्लुडींग आमचो आदलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आतांचो मिनिस्टर बाबू खवलेकर, हिंकां सगळ्यांक लागता ते उलयता. आनी तेणी आयज कन्विन्स करपाची गरज आहा. जे कोण NGO म्हणटा की ना ड्रेजींग करीत जाल्यार आमचे मरीन लायफाक त्रास जातलो, आमचे तिसऱ्यो वयतल्यो, आमच्यो शेलफीश. आमी NIO कडसून रिपोर्ट केल्लो आहा, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंटाचो रिपोर्ट आमचे कडेन येयल्लो आहा. NIOन जो रिपोर्ट केला, NIOन आयज एक्सप्लेन केला their report to the sarpanchas and have told that if required we are ready to talk to whoever they want. तांकां हिंगा हाड आमच्या कॉन्फरन्स हॉलान, आमी येता आनी एक्सप्लेन करता. आतां थोडे NGO आहा पळय ते कोर्टान वयतले NGTनूच आमकां डायरेक्शन दिला क्लीन द रिवर साल. By when this can start? आतां I have directed captain of port to go ahead with the tender process pending NOC from CRZ NOC आमकां मेवतली, कित्याक पयले आमकां तेंच्यांनी 6 किलोमिटराक दिल्या, आतां 18 किलोमिटराकूय दितले ते. So pending NOC, tender process start करतले. टेंडर प्रोसेस करप, वर्क ऑर्डर should be issued the day we get the NOC from CRZ. Okay.